नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो 56वा गोंय मुक्ती दीस शारा शारांनी मुक्ती दिसाचे सुवाळे पत्रादेवी जुवारी 4 लेन 6 लेन हायवेचे काम 2 दिसांत सुरू ब्रेस्ताराक गडकरी घालता पुण्या एमजी बीजेपी पेटल्या आजी माजी आमदार ओडून पार्टी कॅन्डिडेट घट करपाक युतीचें उलोवप जाल्यार नॉमिनेशनात तेकल्या उपरांत गडकरीचो फोकस सध्या बीजेपीच पेडणे मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्यात मंत्री आल्लेकार आनी भंडारी समाजाचो अध्यक्ष तळणेकाराचे पेटले मूळ कायद्याचे कोफुजांव केन्ना निस्तारता आल्लेकाराक जाहीर प्रस्न एल्विस गोम्स आपाचो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार आपाचो केंद्रीय फुडारी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान कुंकळे सभेत एल्विसाच्या नावाची केली घोषणा पोन्न्यो 500 हजाराच्यो नोटी ह्या फुडें 30 डिसेंबर मेरेन बँकेत 5,000 वयर डिपॉझिट करूंक मेळच्यो ना डिपॉझिट करतल्याक दोगा ऑफिसरां मुखार दिवचो पडटलो रेकॉर्डेड स्टेटमेंट आणि करप्शनाचे नवे आयडिया घेऊन पर्रीकारान माविनाक वेला बीजेपीत काँग्रेसीतल्या बाकीच्या करप्ट लोकांक वरून काँग्रेस शुद्ध करात पर्रीकाराक काँग्रेसीचो सल्लो पत्रादेवी जुवारी 4 लेन 6 लेन हायवेचे काम 2 दिसांत सुरू जातले ब्रेस्तारा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बुन्याद घालतलो म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्यात उलयलो 56वे गोंय मुक्ती दिसा शारा शारांनी मंत्री आमदारांचे हजेरेत सरकार आनी स्कुलांनी सुवाळे जाले पोलीस फायर सर्व्हिस शेतकार समाज वावुरप्यांक मुख्यमंत्र्यान मेडली दिली येणाऱ्या काळात आमकां सगळ्यांक वावरून गोंय हे विविध क्षेत्रांनी आदर्श राज्य जातले विविध क्षेत्रांनी नंबर वन मिळून एक ह्या देशातलेच आदर्श राज्य न्हय तर जगभरात आदर्श राज्य जातले जतून देशभरातले आणि जगभरातली सगळी राज्य आणि राष्ट्र आमच्याकडे आदर्श राज्य म्हणून पळयतली हे सगळे करपा खातीर ही जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा केवळ एक मुख्यमंत्री करू शकना किंवा केवळ सरकार करू शकना सगळ्या जनतेचो जेन्ना ताका सहभाग असता त्याच वेळार ही गोष्ट शक्य जाता आयच्या दिसा परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक गोंय मुक्ती दिसाच्यो शुभेच्छा दिता 24 वरां लायट आसची आणि 24 वरां उदकूय आसचें ही अशी ह्या सरकारची दृष्टी आसा आणि ह्या दृष्टी खातीर ह्याच दृष्टी दवरून आमी ज्यो गोष्टी PWD आनी पॉवर डिपार्टमेंटात करपा खातीर आवश्यक आसात ही सगळ्यो गोष्टी घेतलेले आसात आमी ह्या 2 दिसांत मुरगांव बंदरांत 100 कोटी खर्च करून मच्छीमारीची जेटी बांदपाक आमी घेतात वेगवेगळ्या जेटीचे आमी नूतनीकरणूय केल्ले आसा पत्रादेवीचे आक्षी ह्या रस्त्याचे चौपदरीकरण आणि सपदरीकरण करपाचे काम त्याचो शिलान्यास कार्यक्रम येता त्या 2 दिसांत केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरींच्या शुभ हस्ते आमी घालतात दुसरी गजाल 1917 सालांत म्हणजे आजपासून 99 वर्सां पयलीं पुर्तुगीजांनी आल्वाराद राजच्या नांवा सकल गोंयकारांक काही जमनी दिल्ल्यो पुर्तुगीज काळांत वितरण जाल्ल्या ह्या जमनींनी आमकां गांववाल्यांक थंय उत्पन्न करपाचें आसलें आज 99 वर्सां नंतर फुडल्या वर्सा 2017 100 वर्सांत पूर्ण जाता ह्या गोष्टी सरकारान निर्णय घेतला की ह्या जमनीची मालकी जनतेक दिवची आणि ताच्या खातीर फाटल्या आठवड्यात आमच्या कॅबिनेटाचो निर्णयूय जाल्लो आसा Minister, we really like to unfurl the national flag. Rashtra Salute! Salami! Just!
मगो बरोबर युतीचे उलोवप जाल्यार फाटले इलेक्शना भशेन नॉमिनेशन भरपाचे 8 ते 10 दीस पयलीं जातले म्हूण बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय सांगता. पार्सेकार म्हणटा नितीन गडकरी बीजेपीचो प्रभारी, युतीचो इन्चार्ज न्ही, तो बीजेपी कडेनूच उलयतलो. सुदीन म्हणटा सद्याचे परिस्थितींत युतीच न्ही, युतीचे उलोवप सुद्दां जावंक शकना. बीजेपीन लिडर खंय बदलला. मगो बीजेपी सध्या आजी माजी आमदारांक वडून कॅन्डिडेट घट करपाक पेटल्यात. युतीचेर दोगूय नेमके कांयच सांगिनात. 22 डिसेंबराक 2 प्रोजेक्टांची बुन्याद घालपाक नितीन गडकरी गोंयांत येता. मुरगांवां फिशिंग जेटी आनी पत्रादेवी जुवारी रस्त्याचे 6 आनी 4 लेन कामाची बुन्याद घालपाचो सुवाळो बिरेस्तारा कला अकादमीत जातलो. त्या निमतान तो युतीचे पॅचअप करपाचो यत्न करतलो म्हूण खबरो येतात. विनय म्हणटा तसलें कांयच सध्या तरी ना. 22 तारखेक नितीनजी गडकरी 2 कामांचे उद्घाटन करपाक गोंयांत येता. सो त्या दिसा त्या कार्यक्रमा उपरांत एमजीपी बरोबर अलायन्साचे कितें टॉक्स जातले? ना, खरें म्हणजे नितीन गडकरी जी सरकारी कार्यक्रमाक येता तशी अजून काहीतरी कार्यक्रम ठरवूना. युतीच्या संदर्भात बोर्ड करप ते काही ठरवूना. येतकरूच कितें आसा ते आमच्या वांगडा बसून मागीर ठरतले. बसपाचो तसो कार्यक्रम अजून काय ना, फक्त पक्षाचे पदाधिकाऱ्या वांगडा एक आज बसपाचो तेंचो हें आसतलो. ओके. आनी अलायन्साचे टॉक्स केन्ना पर्यंत स्टार्ट जातले तर? ते लास्ट टायम सुद्दां आमची अशीच इलेक्शन डिक्लेअर जावन मागीर जाल्ली न्ही. एक नॉमिनेशन पेपर फायल करपाक एक 8 दिसां म्हटल्यार जाल्ली. ओके, तशेंच जावपाक. हय हय. मुख्यमंत्री पार्सेकाराक गडकरी युतीचें उलोवप करतलो काय म्हणून विचारल्यार तो वेगळेंच सिग्नल दिता. युतीचें उलोवप करपाक गडकरी खंय युतीचो प्रभारी न्ही, तो बीजेपीचो प्रभारी. नितीन गडकरी हे भारतीय जनता पक्षाक प्रभारी आसा. ते टॉक्स करपाक ते प्रभारी ना, भारतीय जनता पक्षाचे प्रभारी. त्यामुळे बसतले ते आमच्या बरोबर बसतले. मगोचो फुडारी सुदिनान त्याचे फुडलें सांगलें. तो म्हणटा युतीचेर उलोवपाचो प्रश्नूच येना. पयलीं पार्सेकाराक निखळायात, मागीर युतीचेर उलोवया ताचेर मगो ठाम. सद्याचे परिस्थितीत युतीचेर चर्चेचो प्रश्नूच येना. ना जाल्यार इलेक्शन कोड लागलो काय युतीचो निर्णय जातलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. साळगांव 34 लाखांची नवी करन्सी आणि कळंगूटची 10 लाखांची करन्सी रॉबरी केस दोन्ही क्रायम ब्रांचीक दिल्यात. कळंगूटचे केशींत आतां मेरेन पुलिसांनी 6 लाखांची चोरिल्ली करन्सी जप्त केल्या. दोनूय केशींनी पुलीस आरोपी म्हूण भितर पडल्यात. कळंगूटचे केसींत दोगा कॉन्स्टेबलां बरोबर म्हापशे एक्टिव्हिस्ट म्हूण वावुरपी दीपक गडेकारूय 10 दीस पुलीस कस्टडींत पडला. एक ब्रेक.